डिमांड केलं As Amka actually past 3-4 days, the reports of positive people in the village of Kalangut and our surrounding villages have increased immensely. Today itself, 100 cases only in Kalangut village. So immediately we have informed our Minister Michael Loban saying that the situation seems to be going out of hand in Kalangut and the nearby villages. So with his guidance, now we have come with our neighboring panchayats, that is Kandulim Panchayat and Arpara Panchayat, and we put forth our demands with the support of our Minister, asking for a partial confinement to at least control the cases for the next 1 week or 2 weeks, so that the cases come down, people stop moving around, because it's become very serious now. Young people are being lost, and our minister and our panchayat, we care about our people. We don't want any lives being lost. We want people to take care, be at home. Panchayat, board members, everyone is willing to support you. Wherever you are at home, whatever service you need, whatever you need, we will come and will give you. So with these demands, we came forth to the CM, and was very warm, welcomed us in it. We told him the situation, he understood it, and immediately he told the minister tomorrow to coordinate a series of meetings, and again tomorrow we'll be meeting and discussing the future course of action. Which area you want partial lock? We spoke about Kalangut, Kandulim and some parts of Arpara Nagwa. Okay. काय कंडिशन आहे या एरियानी कोविड केसेस खूप वाढलेले आहा आणि प्रेशियस लाईव्स हॅव बीन लॉस्ट. अशें जाल्लें आहा की बापूय सीक जालो, तेका जीएमसीन घातलो, तेजे उपरांत ही पास्ट अवे, आतां तेजी बायल सीक जाता आनी तिका व्हरोन घालचें पडटा. अशें जावंक पारना की कंटिन्युअस तो स्प्रेड जायत वयतलो हे वायरस. तेका खंय तरी रेस्ट करपाची गरज आहा, तेका स्टॉप करपाची गरज आहा. सो आमी मागला की एसेन्शियल्स जे आहा ते सुपर मार्केट्स आसूं, व्हेजिटेबल्स आसूं, फिश आसूं, चिकन स्टॉल्स आसूं, हे मॉर्निंग 6 till 12:30 1 o'clock पासून ओपन आसचे आनी जायतेच लोकांनी थिंगा वयचे आनी हाडचे, आनी बाकीचे एरिया आमचे सील करचे. म्हणजे भायलो लोक आनी कलांगूट येवप ना, हो कलांगूटसून लोक भायर वचप ना. ओन्ली कोणाक हॉस्पिटलान वचोंक जाय आनी कित्याक वचोंक जाय, अर्जंट कितें आहा पळय तेंच, अशें आमी मागलां. लेट आमच्या एरियान सद्याक ट्युरिस्ट कोण ना. आतां कोण ट्युरिस्ट आहा पळय तेंच्यांनी हॉटेलान रावनी, थोडे उरल्या पळय ते एक हॉटेलान 2-3 रूम अशे आहा चुकोन. द थिंग्स आर गोईंग आउट ऑफ हँड. सो जेन्ना आमी डॉक्टरा कडेन उलयले, सो डॉक्टराक नर्सिसांची गरज आहा. सो नर्सिसूय आमी आतां डॉक्टर देसा कडेन सीएमान फोन मारून सांगला की फाल्यां आमकां कांदोलीम एक्स्ट्रा नर्सीस धाड म्हणून. आमी थिंगा एक फुटबॉल ग्राउंड, कांदोलीम फुटबॉल ग्राउंड जो आहा थिंगासर शामियाना घातला आनी थिंगा वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह सेपरेट करता आमी. वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्रायमरी हेल्थ सेंटर. सो एका कडेन कोविड टेस्टिंग आनी वॅक्सिनेशन लोक भियेता वचपाक. सो आमी ते कंप्लीट फुटबॉल ग्राउंडार हाडला, व्हडलो शामियाना घातला, पंचायतीन घालून दिला. सो तेजे उपरांत म्हाका दिसता की आमी हो 8 to 10 days आमी करून पळोवपाक जाय की ह्यो केसी आनीक तरी फुडें वाडटल्यो वा ना पळय त्यो. सेकंडली जे वेडिंग रिसेप्शन्स आहा त्यो आमी सांगला टोटल पंचायत वील रायट लेटर्स टू ऑल द हॉल्स विदीन दीस ज्युरिडिक्शन, तुमी रिसेप्शनां करची न्हू म्हणून. कित्याक कंट्रोल आसना. लोक म्हणटा 50 आनी येता 400 300. कित्याक कार्डां दिल्ली आसा आदीं 15 दीस पयलीं, 1 म्हयनो पयलीं कार्डां दिल्ली आहा रिसेप्शनाची. सो खंय तरी त्रास जावचे न्हू आनी हो व्हायरस आनीक स्प्रेड जावचो न्हू, लोकांक त्रास जावचे न्हू, लोक आनीक पॉझिटिव्ह जावचे न्हू म्हणून हे सगळे प्रिकॉशनरी मेजर्स आमी घेवपाक सोदता. लोक कितें डिमांड करता तुमचे लॉकडाऊन? लोक मागता की तुमी कितें तरी पार्शल लॉकडावन करचें म्हणून. म्हणजे आख्खो दीस जो लोक भोंवता ते एक खंय तरी सकाळीं जाय पळय ते आतां एक 1 मेंबर ऑफ द फॅमिली गोज अँड डज द शॉपिंग, कितें जाय तें हाडलें घरान आनी घरान रावप. भोंवले काय तो स्प्रेड जावप. स्पेशली आमी पळयला लॉट ऑफ वेडिंग्स वीच टूक प्लेस, लॉट ऑफ रिसेप्शन्स वीच टूक प्लेस, लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज वीच टूक प्लेस इन द कोस्टल बेल्ट. हितून आमी क्लब्स बीन सगळे बंद केल्ले आहा. कलांगुटान जितके क्लब्स आहा, डिस्कोज आहा, ते सगळे बंद जाल्ले आहा. सो आमी अलाउडूच करिना. आतां फाल्यांच्यान पंचायतीची लेटरां सगळ्यांक वयतली आनी एकदां की 1 सून बंद जावचें म्हणून.
फाल्यां सकाळीं डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी मिटींग करतले. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार एंड आवर PI, health officer, everybody, and accordingly we will take a final decision and the order will come out. रिस्पॉन्स किती आला होता या तुम्ही Chief Minister Nala, go ahead, you do the meeting. He immediately called North Goa collector and informed the situation of Kandolim and Kalangut village. The number of cases are increasing. So because of that, these precautionary measures have to be taken. And I have also requested Chief Minister for other places like Margaon basun COVID cases वाडत हा थिंगा मायक्रो कंटेनमेंट झोन्स करपाची गरज हा. थिंगासर एक एरिया कॉर्डन ऑफ केली आनी थिंगासर एसेन्शियल्स हा ते बंद करूंक जायना लोकांक. व्हेजिटेबल आसूं, सुपर मार्केट्स आसूं, फिश आसूं, चिकन प्रोडक्ट्स आसूं आनी कितें आसूं हे ओपन दवरपाची गरज आहा. फार्मासी ओपन दवरपाची गरज आहा. बाकीचे लोक जे भोंवता ते कर्टेल करपाक जाय. अशें आमी फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे ओ एक 8 दीस आमी करीत जाल्यार खंय तरी हो हे रेस्ट जातलो. कंटेनमेंट झोन करून कलंगूट कांदोळीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकना अदर दॅन पार्शियल लॉकडाऊन. No, what we are trying to do, we are declaring the entire area. So we don't want outside people to come inside over there. We don't want these people to go to Mapsa or Panjim until and unless they are going in some hospitals or some other thing. We will discuss this tomorrow in length in the meeting. We want that people should not move around in other houses or functions. We don't want any functions to happen in this area for few days. ऑलरेडी चर्चांनी डिक्लेअर केले ते मिस आमचे जे एवरीडे मास आसता सकाळी ते हे जाला बंद दवरला. टेम्पलांनी डिक्लेअर केले आमी सगळे हे पब्लिकाक बंद करता म्हणून. सो एवरीबडी इज गिविंग अस सपोर्ट बट वी वॉन्ट दिस मायक्रो कंटेनमेंट झोन टू हॅपन टू बी डिक्लेअर्ड अँड आफ्टरनून 1 o'clock टील नेक्स्ट मॉर्निंग 6 o'clock अशें कोणेच भायर सरचे न्हू. 8 दीस आनी पळोवया कितें जाता ते अशें आमकां आमचो डिमांड. हय, लेट अस ब्रेक दॅट चेन ऑफ द व्हायरस स्प्रेडिंग. काल हेल्थ मिनिस्टरान ट्वीट केलें टोटल लॉकडावन जाय म्हणून मागीर CMान परत डिनाय केलो. सो तुमचे तुका कितें दिसता टोटल लॉकडावन? I have told Chief Minister the sentiments of the people of Goa. Sentiments of the people of Goa today is that Goa requires at least a partial lockdown, if not a full size lockdown. म्हणजे लोकांक भायर वचोन शॉपिंगूय करूंक जाय आपले जे कितें घरान हाडपाक जाय. आमचो लोक कितें आहा वयता आनी कितें हाडटा पूण हे 15 दीस मातशे क्रुशल आहा. ते खातीर हे 15 दिसा खातीर व्हडलें हें कांय डिफरन्स जावचो ना. सगळ्यांनी बिझनसूय केल्ले आहा. आमी मानता आदी हांव कसोच लॉकडावन करूंक दिनासलो. एक लोकांचें पोटूय आहलें पूण आयज सिट्युएशन वेगळें आहा. आयज आमी अंडरस्टँड जावपाक जाय ग्रावंड रियलिटी कितें आहा ती. ग्रावंड रियलिटी कोवीड वाडटा. So when the COVID positive cases are increasing, we have to take precautionary measures, and right now what is required, where there is micro containment zone is required, it has to be declared. The Honorable Chief Minister and Health Minister and decide करचे other places. But I feel that Margaon is required. Anjuna, Vagator, Shapara, North Goa coastal belt जो आहा तर तेका खूप त्रास हा. म्हापसा बसून त्रास हा. सो तेणी पर्वरी बसून आमदारान तिंगासरल्या आमदारान फुडाकार घेवन ते करपाक जाय. म्हाका दिसता तो करता. सरकार सिरियस नाही का लॉकडाऊनची मागणी होत कितें आहा न्हू लॉकडावन म्हणजे कितें कितें वस्तू बंद करप. सो आमी आतां सांगले CMाक आमकां सगल्यो वस्तू बंद जाय एक्सेप्ट एसेन्शियल्स आनी फार्मासी. फार्मासी जी आहा, पॅथॉलॉजी लॅब जी आहा, जी हॉस्पिटल्स आहा ती ओपन उरतली. बाकीचे सकाळीसून जे एसेन्शियल्स आहा ते ओपन उरतले अप टू 1 o'clock मागीर बंद. आनी हे जर तर आमी करिना जाल्यार हे कोवीड पॉझिटिव्ह केसीस वाडटल्यो आनी आनी देन मागीर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवपाक रेडी ना. फायनली वी आर द पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल. ऑल्सो वी हॅव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी आर इलेक्टेड मेंबर्स. दे आर ऑल सरपंचास, ऑल वॉर्ड मेंबर्स. वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल. कारण जे केसेस दिसतात त्याच्यापेक्षा जास्त लोक बाहेर आहेत किंवा कोविड See, a lot of cases are positive in the houses. आता कितें आहा, when one person is positive, the other family members also there is 90% chances of getting positive. So they are not going for checking, but they are doing home isolation. Some are doing home isolation, some are freely roaming out. So हेचेर बंधन जावपाक जाय. ते खातीर हे आमी मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करपाचे आमचे मागणे.
आनी चीफ मिनिस्टरान हे मागणें आयकून घेतलेलें आहा आनी फाल्यां सकाळीं आमची मिटींग ताणें घे म्हटल्या तुमी डायरेक्ट घेया आनी कलेक्टर वील इश्यू द ऑर्डर. खुबशे अशे बी केसीस नोटीस केल्या तुम्ही जो चेक करुना पण मागीर डेथ जाली तेन्ना कोवीड डेट आसपाक शकता. सी अ लॉट ऑफ केसीस आर ऑलरेडी देर. आमचे पार्रान 4-5 अश्यो केसीस जाल्या जिंगासोर घरा लागीं हार्ट अटॅक घेवन मेल्या अँड दे वर कोवीड पॉझिटिव्ह. when we came to know is third day when their wives became sick, they got fever, they got headache, they got body ache, and they were taken for testing. They tested positive. So her husband who died, that uncle who died or whoever has died was positive म्हणून आमकां मागीर कळोन येयला. अशे खूब केसी गोंयांत जाता. जो रिकॉर्डार येना कोवीड रिकॉर्डर येना. सो इट इज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न. लोकांनी आपली काळजी घेवची. ग्लाव्स घालूनच तेका उखलचो. इवन जी कोण जेन्ना कोण आमकां सोडून वयता, जेन्ना कोण एक डेड बॉडी जाता म्हणजे कोण तरी भायर पडटा तेन्ना जी तेजे फायनल रायट्स करता आमी, क्रिमेशनाक व्हरता, कोण तरी तेका हात लायता उखलपाक, तेन्ना ग्लाव्स घालचे हे इम्पॉर्टंट आसा. See, it is all side, not only this thing. Precautionary measures आमी घेवपाची गरज आहा. भोंवता पळय तेन्ना मास्क इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हात लावंक पान्ना कोणाक. फालच्यान केन्नाच्यान मिटींग स्टार्ट जाता आनी खंय जातली तुमची मिटींग? आमी मिटींग कलांगूटूच घेतले. वील टॉक टू द डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आयज आनी फाल्यां मिटींग घेवन आमी डिसिजन घेतले आनी कलेक्टर वील इश्यू द नेसेसरी ऑर्डर्स. टुरिझम सेक्टरच्या ह्यांना वॅक्सिनेशन केलं जावं अशी मागणी होत आहे. कितपत ऑलरेडी फर्स्टारसून आमी आतां हे प्रिपरेशन करता फुटबॉल ग्रावंडार. इज वॅक्सिनेशन फॉर ऑल फ्रॉम द अबव 18 इयर्स. सो आमी प्रिपरेशन करता. नॉट इन द हॉस्पिटल. हॉस्पिटलान करूंक शकना तूं. हॉस्पिटलान सगळे पॉझिटिव्ह लोक येता चॅक करपाक. आय एम नॉट वेल, आय एम सीक, आय एम गेटिंग फिवर, आय एम गेटिंग हेडेक, आय एम गेटिंग दीस. सो तितून जो तर बरो मनीस वचोन वॅक्सिनेशनाक राव तो आयकोनूच पावता थिंगासून. लायनीनसून नाच जाता. लायनीक आहा उबो तो मनीस वयता. सो त्या खातीर वॅक्सिनेशन सेपरेट जावचें हें सगळ्या गोंयच्या पंचायतींनी करपाक जाय. पंचायतींनी आतां जे 18 एंड अबव जे जातले तेका सेपरेट प्लेस करची अशें म्हाजी मागणी. सीएमाकूय सांगला हांवें. यू हॅव टू रोप इन ऑल द पंचायत, सरपंचास, चेअरपर्सन्स, जिल्ला मेंबर्स and identify places like schools which are closed now. Identify places like primary schools जे आमचे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स आहा, कोणाचो जिमखाना आहा, कोणाचो क्लब हाऊस आहा, आनी स्पेशली इन अ ओपन स्पेस तिका शामियाना घालपाचो. फुटबॉल ग्राउंड आसूं आनी कसलो ग्राउंड आसूं, व्हॉलीबॉल ग्राउंड आसूं, तिंगा करप तें वेर देर इज अ लॉट ऑफ पार्किंग एन. वॅक्सिनेशन इज इम्पॉर्टंट. आनी जे जे लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतल्या ते आर सेफ आनी तांकां डेथ रेट तुमी पळया, बारीक काडून पळया. जे कोणें वॅक्सिनेशन घेतला ते मरोंक ना लोक. तांकां कोवीड जाला पूण ते कोविडानसून भायर सरल्या. तांकां हॉस्पिटलायज पासून करूंक पडना. सो म्हाजो रिक्वेस्ट हा तुमच्या माध्यमांतसून की गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी वॅक्सिनेशनाक फुडें येवचें. थँक्यू.